आजची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती ज्या वेळाचेर स्वर्गेस्त किशोरीताई आमोणकर आमी ब्लॅक बॉक्सान एक शोक सभा घेतिल्ली आशिल्ली आनी त्या वेळाचेर आमी एक सांगिल्लें आशिल्लें की किशोरीताई स्वर्गीय किशोरीताई आमोणकराच्या नांवांचेर आमी फेलोशीप डिक्लेअर करतले आनी ती आज 27 तारखेच्या गॅझेटाचेर ती आज आयिल्ली आसा आनी आज पासून रितसर ही किशोरीताई आमोणकर जी फेलोशीप जी आसा ती सुरवात करपा खातीर आज आनी गोंयकारांक कळोवपा खातीर ही आज प्रेस कॉन्फरन्स आसा. ही फेलोशीप जी आसा ती 2 कॅटेगरीनी आसतली, एक ज्युनियर कॅटेगरी आनी एक सिनियर कॅटेगरी. ज्युनियर कॅटेगरी जी आसा तेजे वर्स जी आसा तेजी पिराय 30 वर्सां सकयल आसतली आनी सिनियर कॅटेगरी आसा ती 30 वर्सां वयर आसतली. ज्युनियर कॅटेगरीक 1,20,000 रुपये पर इयर आनी सिनियर कॅटेगरीक 1,80,000 रुपीज पर इयर, म्हळ्यार 2 वर्सांक 2,40,000 रुपये आनी प्लस ही 2 वर्सां खातीर आसतली आनी 1,20,000 रुपये पर इयर ज्युनियराक वर्साक आनी 1,80,000 फॉर सिनियर कॅटेगरी वर्साक. आनी हाचें एप्लिकेशन जें आसा तें आज पासून सुरू जातलें आनी ताजें 5 जून सुद्दां ताजी लास्ट डेट आसतली एप्लिकेशन रिसीव करपा खातीर. ताजें एज्युकेशन कंपल्सरी आसतलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन दोनी हेका. मुख्य उद्देश इतलोच आसा की जी आमची म्युजीक क्षेत्रांत जे काम करतात भुरगे तांकां एक मोठा एक पाठबळ मेळपा खातीरूच हे एक मुख्य उद्देश आसा. हांव ते ऑब्जेक्टिव्स तुमकां वाचून दाखयता. टू एनकरेज एंड हेल्प द गोवन स्टुडंट्स टू अपहोल्ड द फूल क्रिएटीव स्प्लेंडर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्युजीक, टू प्रिजर्व एंड प्रोपेगेट द प्युरिटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्युजीक अमॉंग्स्ट द पीपल ऑफ गोवा, then to nurture it so that the priceless legacy of Srimati Kishoritai Amonkar is not lost with the passage of time, to inspire research work in the field of Indian classical music. हे ताजे मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसतले आनी प्रोसिजर कितें आसा पळय न्ही त्यो सगळें आमी गॅझेटाचेर हें केल्ले आसात. सिलेक्शन कमिटी आसतली, त्याच बरोबर आमी काही गायडलायन्स फ्रेम केल्ले आसात आनी गायडलायन एप्लिकेशन आयले नंतर स्क्रुटिनी करपा खातीर टोटल जी पावर्स जी आसा ती कला अकादमीची जी आमी स्क्रिनींग कमिटी आसतली ताजे कडेन आसतली.